तुमी जाणात आमी सगळे आयज आहात एकवट आमचो आसा कित्याक आमकां गोंयांत कोळसो नाका. कोळसो हाडटात ते आमचे गोंयकारां पासत न्ही आनी गोंयचे पासत न्ही, ते सगळे आमकां ट्रान्झीट यूज करूं सोदतात कर्नाटकाक कोळसो पावोवपाक. म्हणलोले गोंय काबार करून कर्नाटका पावयतले. कसलो फायदो गोंयकाराक ना आनी गोंयकाराक कसले बेनिफीट मेळचे ना. देखून आतां चेंज करपाक कित्याक मनोहर पर्रीकारान म्हणलें तें दाखयलें आमी डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण कोण परमिशन दिलें आमचे न्हूय हे सगळे इंडियन वॉटरवेज ऑथॉरिटी हातीन दिवपाक. मुखार फायल नोटींग आसा दाखोवपाक की आमचे काँग्रेस पक्षांनी ओपोज केल्ले आनी BJP सरकार आयलें तेन्ना म्हणलें दीस इज फेडरलिझम म्हूण आनी NOC दिले तांकां डायरेक्टली असेंब्लीन ओपोज केल्ले म्हूण बेश्टे फायल नोटींग काडून वयर म्हणलें आनी हातीन दिले तेंचे. रस्ते कोत्तात कोळसो पास करपाक, न्हूय यूज कोत्तात आनी डबल ट्रॅकिंग हे सगळे आतां 3 वाटे 3 रूट्स आहात ते. तूं चिंत कोळसो ते सायडीन गेले जाल्यार आनी 3, 4 आनी 7 किलोमिटर पयस कोळशाचे बारीक बारीक पार्टिकल्स पावतात जाल्यार आमचे भोशीन पावतले जाल्यार आमचे लोक काबार जातले. आनी हेच ते आपले सगळे सरकार कितें हाडटा ते इवन कायदे हाडटा ते आमचे तुजे आनी आमचे गोरे चोरपाक ते सगळे हे आमचे गोंय काबार कोतले आनी कोळसो यूज कोतले आमकांय काबार करपाक. हो एक पिपल्स मुवमेंट गोंयांत कोळसो नाका म्हणटा आनी आज तांणी अवेरनसूच न्ही पूण जेन झी म्हणल्यार फुडली पिळगी जी आमचे गोंयचो फुडार आहा तांकां वयर काडल्या आनी तांच्या हातांत लढो दिला. हाचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. आमचो पूर्ण तेंको तांकां आसतलो. पूण म्हाका अशें दिसता की हो कोळ पार्टी म्हणटा ती BJP आनी ही BJP जर वचना जाल्यार हो कोळसो वचना. गोंयांत जर खरोच लोकांक कोळसो नाका जाल्यार हो सरकार उडोवपाक जाय आनी सरकार जर उडोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एक जावंक जाय आनी आमी एक जाल्ले आहा. गोंयांत कोळसोच न्ही पूण हो सरकारूय उडोवपाक जाय. गोंयांत कोळसो नाका ह्या पिपल्स मुवमेंटाच्या निमतांतल्यान जे आज आमकांय अवेरनेस जाले, कांय गजाली आमकांय खबर नाशिल्ल्यो. पूण गोंयांत लोकांक नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट सरकार कित्याक गोंयकारांचेर लाता हो मोठो प्रश्न आसा. आतां एकच गोश्ट सिद्ध जाता की गोंय सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तें गोंयकारा खातीर काम करना तर इंडस्ट्रियलिस्टा खातीर काम करता. खंय ना खंय तरी आज दिसून आयलें की गोंयाचेर जे आज इफेक्ट जाता तो फक्त जगांतल्यान डबल ट्रॅकिंग जाता कोळसो जाता व्हरता थंयच ना तर ताजो परिणाम पणजे सारक्या शहराचेरूय जाता. म्हणजे दोनापावल जेन्ना जे रिसर्च जाले तातूंतल्यान दिसून येता की दोनापावलच्यान आमचे जे न्हंय व्हांवता म्हणजे जे रायबंद्रा हांगा पर्यंत सुद्दां ह्या कोळशाचो इफेक्ट जाता. तेन्ना गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. हे आयज जो अवेरनेस कॅम्पेन जालो जो गोंयांत कोळसो नाका ताच्या मुवमेंटा अंडर तो अवेरनेस आमी गोंया बरोबर करचो पडटलो. आनी एक राजकीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टी आसूं किंवा आमचे भारतीय राजकीय फुडारी आसा हाचे कडेन हांव मागणी करता की लोकां मदीं ताचे बद्दल अवेरनेस करचें. तातूंतल्यानूच गोंयांत जो कोळसो आसा तो बंद जाता. आतांच जशे सगळे विरोधी पक्षाचे हांगा जे नेते आसले तेंच्यान सगळ्यांनी उलयल्ले आसा आनी गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन हो जो आयज कोळशाच्या विरोध जी बसका हाडलेली आसा आमी सगळ्यांनी तेंको दिल्लो आसा. आनी आमी विधानसभेच्या भायर कोळशाच्या अगेन्स्ट जी आमची मोहीम आसा ही कंटिन्युअसली चालूच आसा. तुम्ही पळयलां आसतलें कितलेशे ग्रामसभेनी रेजोल्युशन्स घेतलेले आसा की आमकां कोळसो नाका, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां जो रेल्वे स्टेशन जी बांदपाक सोदता जी कोळशाक लावन बांदपाक सोदता ही नाका म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्यान जेन्ना विधानसभा सेशन आसलें हांवें उत्तर विचारलेलें की आमचो एक नेवरा रेल्वे स्टेशन जाता अशी बाकीची रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता सो ही कोणाक लागून कित्याक लागून हाडपाक सोदता. तेणें एक उतर सांगलें की ती आमी डॉमेस्टीक जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा तेका लागून हाडपाक सोदता. आनी तुम्ही पळयलां आसतलें जेन्ना प्रेजेंटेशन जालें आमकांय खबर आसलें की ह्या प्रेजेंटेशन जो सुप्रीम कोर्टाचो नोटींग आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ते कोळशाक लागून हाडपाक सोदता. हो BJP सरकार एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा. जो मुखेलमंत्री गोंयचो आसा तोय फोटींग जाल्लो आसा. तो अदानी जिंदाल हेंचेर चलता आनी तेकाच लागून हें गोंय जें आसा तें सोंपोवपाक सोदता. कित्याक जो कोळसो समज प्रमाण वाडलो नाल्यार गोंयकार उरपाचे ना. आनी गोंयकारांनी आयज चिंतपाक जाय. आयज कितलेशे तरणाटे जावं माणकुलेशे भुरगे हांगा येयल्ले जाणटेलेय येयल्ले कोणाक आपणाचो प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा तेंय सांगलेलें आसा. गांवांनी आयज पळयता की व्हडली व्हडली रोड्स जो आसा ते रोड्स वाडयता, डेमोलिशन जाता
न्यू रेल्वे ट्रॅक्स येता जावं स्ट्रक्चर्स येता सो हें सगळें घडयता आनी हें करपाक सोदता ह्या कॅपिटलिस्ट सरकार हो कॅपिटलिस्ट जी लॉबी आसा तांकां लागून करपाक सोदता सो गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा आनी गोंयकारांनी हो उलो जो मारलेलो आसा गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन हो फुडें व्हरोन आमी खंय ना खंय हेंकां काबार करपाची गरज आसा. जशें विजयान आतां सांगलें की कोळसो जर घालयतले जाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवपाक जाय. तसो कोळसो नाका तसो सरकारूय नाका. आतां आमी तें प्रेजेंटेशन पळयलें आमी हेच्या पयलीं हें प्रेजेंटेशन पळयलें आतां आनी डिटेल तें प्रेजेंटेशन जाल्लें. हें प्रेजेंटेशन गांवागांवांत पावपाची गरज आसा न एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमच्या कडेन जितलें जाता तितलें आमी लोकां कडेन तें पावयतले आनी मिडिया एज अ मिडिया आमी तुमच्याय कडेन मागता की तुमी प्रेजेंटेशनां लोकां मेरेन पावया की लोकांक हेची सिरियसनेस कळपाक जाय. आनी थोडोच टायम उरला फुडलें एक वर्स एक वर्स उरला. हे वर्स सावन सरकार चेंज जातलो बदल घडटलो आनी गोंयांत जो कोळसो आसा पळय तो लायफ टायम पर्मनंटली नाका जातलो. देव बरें करूं.